नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। तिचे मत जाणून घेवपाक आज आमी आयिल्ली आसा मांद्रे मतदारसंघात। मांद्रे ही चडशी टुरिजम बेल्ट एरिया पडटा आनी सद्या हांव आसा ते मोरजीम बिचाचेर। मोरजीम हांगासरलो असो एक वाठार आसा जंय खुबश्यो बायलो आसा आनी खुबशे मतदारांचे मत खुबशे बायलांचे मत आमी जाणून घेवपाक हांगासर आयिल्ली आसा। प्रत्येक वाठारांत जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना आमकां एकच जाणीव जाता की प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक भागांत बायलांचे हे मत खूब गरजेचें आसता आनी बायलांचें स्वताचें एक मतूय आसा तें खुबशे फावटी सरकारा पर्यंत पावना, पण हेच मत आमी तिचे तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो आमी हो प्रयत्न करतात आनी खूब तरेन आमकां यशूय मेळ्ळा। खुबश्यो बायलांनी आमचे फुडें आपलें मन उक्तें केलां, आपलें मत आमचे फुडें आपलें मत तुमच्या पर्यंत पावोवपाक आमकां मदत केल्या आनी होच आमचो प्रवास आज आमी ह्या वाठारांत करतली। तर पळयत रावात तिचें मत। पेडणे जे आसा पळय हेका कलेचें माहेर घर अशें म्हणटात। सो ह्या कलेच्या माहेर घरान अशे खुबशे कलाकार आसात जेंच्या खातीर एक कला भवन जावचें अशें म्हाका दिसता, जेच्या खातीर खुबशे कलावंत जे आसात म्हणजे जे रंगमंच प्रेमी आसात तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो, एक स्टेज मेळटली आपली कला सादर करपाची। म्हाका अशें दिसता की गव्हर्मेंटान युथांक फुडें काडपा खातीर स्कील एज्युकेशन जें आसता म्हणजे स्कील यूज करून भुरगीं खूब कितें करूं शकता, प्लंबींग आसूं आनी कितें आसूं कितें जेतून स्कील एज्युकेशन इम्प्लिमेंट जाता अश्यो ज्यो कितें म्हणटात अश्यो स्किम्स किंवा अश्यो प्रोग्राम्स हांकां भुरग्यांक दिवपाक जाय सो दॅट ती खंय तरी स्वता स्टेबल जातली लायफान, स्वता आपणाचो एम्प्लॉयमेंट आपूण जनरेट करूं शकतली। बरें, तुका कितें दिसता की इतल्या वर्सांक तुमच्या वाठारांत कितें उदरगत जाला कशी? उदरगत म्हणजे आसा हे रस्ते बी करता पूण कितें अर्दे करता अर्द्यारूच सांडटा, परत हे सारकें हें काम जायना कितें म्हणजे तशें चलता बरें, तशें हें कशें ना आतां आमी ग्रूप बी केल्या महालक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रूप ते हें करून कसल्यो स्किमी बी हाडटा कोण पंच हे बी तशें हें ना पूण बरें, आनी उदकाचो प्रॉब्लेम हांगासर मेजर म्हणून मातसो मेजर म्हणजे नळाचो आमगे म्हाजे कडेन नळ ना, हांव भायरचे खाता म्हटल्यार बाकीचे जे चिंतूंक जाय न्हू तांकां नळ सदांच नासता, नळ 4 दिसांनी एकदां ती म्हणटा कितें बिलां मारता मारता आनी वयता, नळ ना आं कितें फायदो, कितलेशे बील येता अशें नॉर्मली मारना कितलेच मारून दिता, तो नळाचो व्हडलो मेजर प्रॉब्लेम। बरें, आतां खुबश्यो बायल्यो अश्यो आसतल्यो तांकां आपल्या पांयाचेर उबे रावपाची इच्छा आसतली, तुका दिसता की गव्हर्मेंटान अश्यो स्किमी केल्या? कोण बाबडी हे पळय ती पळय विधवा आहा ती थंय भाजी घेवन बसता ती सुद्दां आतां कितें चिंतता कितलीं वर्सां म्हणटा पूण भाजी घेवन बसता, कितेंच हें ना एक भाजी घेवन बसता तांकां एक आपले हेतूर कितें घेवन बी बसपाक बी अशें हें करूंक जाय आसलें न्हू, कितें अशें बसोंक घेवन एकी कडेन बसप, एकटी बसता दुसरी बसता, आसलेली बसता नासलेली बसता आनी जाला कितें म्हाजे कडेन आसा तरी हांव तोच धंदो करता, दुसऱ्याच्या पठार हाडून दुसरोय तोच धंदो करता, अशें बरें जायना न्हू अशें म्हणून। पण म्हाका सांगा की आतां खुबशे आतां उमेदवार आतां हांगासर उबे रावल्यात, सामकोच गोंधळूच जाला म्हणल्यार आतां, पण ह्या टायमार तुमकां कितें दिसता की आतांचो आमदार जो आसा ताणें खरेंच उदरगत केला आनी तोच येवचो की हांगासरल्या लोकांक बदल जाय अशें दिसता की कोण तरी नवीन येवचो किंवा आदलो कोण तरी येवचो अशें दिसता? आदलो कोण म्हणजे लोकांचे समज कितें नवीनू हाडचो हे लोक म्हणटा, नवीन अशें कोण म्हणजे दुसरो पळोवया कसो करूं हो जो सारको उदरगत करिना करता अशें ना। आमच्या आतां भुरग्यांची कामां दिली कितें एकदां आपयता परत दुसरे फावट आपयता तिसरे फावट कांयच नासता, पूण लोक कितें म्हणटा जर पयलो करिना जाल्यार दुसऱ्याक एक निवडून पळोवया एक चान्स दिवन पळोवया अशें म्हणटा। तुमच्या एरियेन कितली उदरगत जाला आनी कितली जावपाक जाय कशी? तशी जाल्या बऱ्याच प्रकारे पण अजूनय जावपाक जाय, कारण आमकां जे प्रॉब्लेम्स आसा उदकाचे प्रॉब्लेम्स आसा मेजर की हांगा नळाक उदक येना सो तो एक प्रॉब्लेम आसा, किंवा एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम म्हणा की खुबशे यूथ जे आसा ते अनएम्प्लॉयड आसा, घरा म्हणजे शिकून मागीर घरा आसात, सो तांचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जावचो, एक तर तांकां पब्लीक सेक्टर ऑर प्रायवेट सेक्टर खंय तरी जॉब लागचो, खंय तरी अशें कितें तरी गव्हर्मेंटान करचें सो दॅट तांकां जॉब मेळचो। बदल जाय जाल्यार कसो जाय बदल तुका?
एक तर ट्रुथफुलनेस म्हणजे डिफरंट वर्च्यूज असता बरोबर की आपूण उलयता एक आश्वासनां खूप जाण दितात पण ते आश्वासन पाळपी बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले म्हणतात सो आपूण जे उलयता ते करून दाखोवपी कोण तरी जाय तसो जाय उमेदवार ओवरऑल तुका कितें दिसता की लोक हांगासर खूश आसात आयच्या आमदाराचेर आनी तूं खूश आसा आमदाराचेर म्हणजे अशें की पर्सनल कमेंट्स म्हाका करचे ना पण प्रगती जाल्या ना न्ही पण आनिकूय खंय तरी जॉबाच्या बाबतीन एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीन जे जावंक जाय आशिल्लें तें जावंक ना अशें म्हाका दिसता तुमच्या ह्या वाठारांत कितें उदरगत जावपाक जाय कशी किंवा कितली जाल्या हांगासर बऱ्यापैकी जाता हांगा तशी म्हणजे पंचायती थ्रू बीन आमचे कितें प्रोग्राम नाल्यार ते कितें अरेंज करतात ते बऱ्यापैकी जाता म्हणजे तेंची ट्राय तर चालूच आसता कितें बरें करपाचें म्हणून पण बऱ्यापैकी जाता हांगासर जसो हालीं आमकां ह्यो मांड करून दिला पंचायती थ्रू मेजर म्हटल्यार सद्या उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लम आसा म्हणजे नळ आसा प्रत्येकाच्या घरा कडेन नळ आसा पूण उदक येयना स्पेशली आमच्या घरांत तर हांगा कितलो 2-3-5 वर्सां जालीं नळ आसा पूण म्हयन्यान खंय तरी एकदां उदक येता तुमकां उदक ते तांकां सांगलें तुमचें मातशें घर वयर पडटा म्हणटा वयर पडटा जेन्ना विचारशीत तांकां जाल्यार वचून तेच दिसा उदक येता अशें जाता एकदां तुमकां कितें बदल जाय हांगासर की तुमकां दिसता की आतांचो जो आमदार आसा ताणेंच फुडें चलोवचें बदल जाय पूण बरे तरेन बदल जाय आमकां मातसो कित्याक लोक तुमी म्हणटा तशे थोडे लोक खूश आसा थोडे लोक खूश ना आसा थोड्यांचे कांय प्रॉब्लम आसतले ते सॉल्व जावंक नासतले खूश ना पण हांव पर्सनली केन्ना मिनिस्टरा कडेन बीन केन्ना वचूंक ना पण बदल जाल्यार मातसो बरो कित्याक आमचे वाठार आनी मातशे निवळ जातले आमचे आनी प्रॉब्लम जे कितें आहा ते आमी तेंच्या पर्यंत व्हरूंक शकता नवीन कोण आहा तेंच्या कडेन आनी आमी म्हणजे सांगूं शकता आमचे कितें प्रॉब्लम आहात ते आमचो एकूच रायट आसता तो वोट करपाचो तो आमी आतां 14 तारीख करतले पूण मागीर फॉर्मेशन बी सगळे कोण इलेक्ट करून येता पळय तेंचेर डिपेंड आसता आमी कितले केले आतां आमी म्हटलें आमकां BJP नाका कोण म्हणटलो आमकां तृणमूल काँग्रेस नाका कोण म्हणटलो MGP नाका पूण फायनली आमी वोट करतली एकूच दीस आनी आमचें काम सोंपलें मागीर तांच्या हातीन ते कितें करपाक सोदता ते सो ते मागीर कशें एका रातीन करतले नाजाल्यार एक पार्टी अशी उरतली आपल्या आपुणूच झगडपाक उरतली कोण CMच्या पोस्टार बसता तो आनी मागीर तिसरें कितें तरी जातलें युथाच्या अगेन्स्टूच मागीर तें जातलें आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार पळय मांद्राची अशी हिस्ट्री आसा हांगासर न्ही CM जावन गेलो मागीर GTDCचो चेअरमॅन जावन गेलो तरी डेव्हलपमेंट व्हडलीशी कितें जावना खंय तरी एक रोड खंय तरी एक धाल्याचो माड नाजाल्यार खंय तरी एक खंयचो एक गटर अशी बारीक बारीक डेव्हलपमेंट हांगासर मांद्राचे चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर जेन्ना आशिल्ले पळय तो CM आसतना तेणी CM म्हणून मांद्राची सामकी पणजी करून उडोवपाक जाय आशिल्ली मात तशें कितेंच जावना तो पणजेच उरलो हाफ ऑफ द म्हणटा ताजो टेन्युअर तो थंयच उरलो हांगा कितेंच जालें ना बरी डेव्हलपमेंट सेकेंड थींग आतां पळय GTDCचो चेअरमॅन जालो पळय सोपली ताणी खूब अशी डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा आसली कित्याक मोरजी हरमल मांद्रे हे सामके ट्युरिजम स्पॉट कशे आसा पूण ताच्या कडेन तितलें व्हडलेंशें शक्य जालें ना तूं हो वेवसाय कितली वर्सां करता 18 वर्सां तुमकां कितें दिसता की ह्या वाठारांत तुमच्या कितें उदरगत जावपाक जाय कशी अशें कितें बरें अशें करूंक जाय न्हू मंत्र्यांनी बीन आमकां कसलीच हे फॅसिलिटी ना हांगासर ना बरें आनी उदकाचें बी कशें कितें हांगा उदकाचें आमी विकत घेता उदक म्हणजे पंप कोण लायता न्हू तेंचे कडल्यान आमी विकत पयशे दिता म्हयन्याच्या कोतार म्हणजे घरा खातीर की तुमकां पोरसा खातीर पोरसा खातीर पण गव्हर्मेंटाची कांय अशी फॅसिलिटीज करूंक ना ना कांयच ना पण तुमी मागणी केल्ली की तुमकां अशें कितें जाय म्हणून ना आमकां अशें कोण अशें हेच दिना न्हू कोण असो प्रसिद्धात कोणीच असो प्रसिद्धात दिवंक ना आमकां करा म्हणून ना आमचें कितेंच आजून करूंक ना आमच्या भुरग्यांक सुद्दां आजून कसलें काम बीन ना आजून मेन म्हणजे हे गरिबा खातीर कोणच अशें वावरना आमच्या हितूर की तुमकां हांगासर बदल जाय की आतांचो आमदार आसा तेजेर तुमी खूश आसा
ना बदल जायना बदल हय तुमकां कितें दिसता कितें उदरगत जावपाक जाय हांगासर किंवा कितें करपाक जाय आतां नवीन जो वेंचून येतलो ताणें कितें करपाक जाय कशें दिसता अशें आमच्या भुरग्यांक बीन हें करूंक जाय न्हू कामाक बीन लावंक जाय हें करूंक जाय वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो तुमच्या पर्यंत पावतात आमचें तशें ना पावना ना ना म्हणजे एकंदरीत पळयत जाल्यार तुमी सरकाराचेर खूश ना आतांच्या आमदाराचेर खूश ना कशें दिसता आमचें हें करूंकच ना न्हू कितें मत्ता घालूंक वता हो जिथं असा तर वचाचाच लागला ना केला ह्या दिसता न्हू पोसला तेका पोसला ना तेका ना असा येता तुमच्याच मनात बघा ह्या आम्ही करून खातो आमचो भुरगो आहा तो रिकामी आहा हा आज 6 वर्सां जाली तो कूक म्हणून रांदूंक वता तो आता 6 वर्सां ना वता जाण तो ह्यो धंदो करचो लागलो तेका आता खंयच काम ना 7 वर्सां जाली आनी काय करूं तुमी शेत तुमी रोयतात एक हो आमची तुमकां सरकाराची कितें मदत आसा हे करपाक सगळें कोण वयता पांय हात झेलाक सांगले चलले वाय तो म्हणटा मी ना वता ना माझ्या नातान नज काहीतरी करतलो वय काहीतरी सोडटलो सरी हाडची पडटा मिशीन हाडटा लागता पायपाचार हाडची लागतात हजारान आधी 500नी 400नी गावा आता 1000 आता 1200नी केला पण तो पोट भरांक आयला हाडूकच जाय न्हू तो आमकां कळय म्हणतात ते पूण कोण वयतलो कळोवंक धुये आता हळद कुपून करतो आमच्या देवाक लागीं घेवन कोण ना तेका बघून बघून दितात ह्या तेका जी हा आमची सुनवणू वतांक ना 3 पैशाचा ऐकून तर आमच्या सुनीक धाडून दिवंक ना तुमकां दिसता हांगा कितें बदल जावपाक जाय कसो कितें हो बदल न्हू जाय तो सुदारतो ना असं आधी कोण सुधारलो न्हू तो सुधारतो ना सुधारतो तो आता येईन काडटो तो जागो जातलो आनी हांगासर आतां उदक बी कशें कितें घरांनी उदक बी येतात येता पूण एक थंय 2 दिसांनी 3 दिसांनी हालीर जाता पूण पावस लागलो म्हणून तो इतके आताच बंद करप मग हेंची मस्ती हा हेंची मस्ती कसा काय खंयची लायन घेतात खंय बंद करूंक माया ते जाणत आमी नको पाणी येईना अगो फॉर्मांक वकिला कडेन 400 रुपया जाले नाल्यार आतां बरं येना आमच्या सारक्या कसले फॉर्मां कितें भरपाक लायल्ले भाजयेक 500 रुपया दितो तू 5000 म्हणून भरा म्हण सांगले आम्ही भरले 3 महिने झाले मत काय दिवंक ना मता जातो को दितो तो न्हिदतलो तो दिवचोय ना हा त्याच्या जीवार भरलो न्हू आम्ही आता नेईन इल्लो तो आमकां दितलो दिवचो ना हा अजून गजाल ना किती आमचे 500 रुपया घालयल्यात नसतली आम्ही आज 4 आण्याचा फाल्या 5 आता का 100 हातून येईना हा 200 हातून येईना म्हयन्यांक आमकां 5000 जाय नुस्त्या काकोत तिका मानता तो आमी माझी सांगता येता पावतो पावन तर आमी नुस्त्या खातो कित्या वकिलाचा घर भरलंय तिया आमी हांगासर भायर बसता न्हू आमकां हांगासर वत बसता कितें तरी चेंज जावंक जाय न्हू पण तुमी अशी मागणी केल्या म्हणटा हांगा न्ही हांव नको हांव केन्नाय चुकोन येता न्हू पण तुमी हांगासरली ह्याच वाठारांतली न्ही आमी हांगासर तुमकां दिसता की कितें सुदारणा जाल्या कशी ह्या वाठारांत आतां कितें सांगू हांव सुदारण जालां जावंक जाय न्हू आनी फुडें बरेंपण जावंक जाय पण आतांच्या आमदाराचे तुमकां दिसता तुमी खूश आसात आतां हांव कितें पळोवया आतां कोण करता बरें चेंज जाय कसो दिसता बदल जाय न्हू बरें तुमच्या एरियेन हांगा तुमकां दिसता की कितें सुदारणा जाल्या कशी ह्या 5 वर्सां जाल्या थोडी जाल्या जावंकूय जायना आनीकूय म्हणजे आमकां दिसता घरांक आमकां मेन म्हणजे मार्केट जाय कित्याक हो सन हो उद्या सगळो भितर पडटा थंय मागीर नुस्तें घरा कोण बसना मागीर हांगा बसतात हांगा बसले काय प्रॉब्लेम जाता म्हाका आमकां ही शेड जाय म्हणजे हांगा सावडी पण तुमी मागणी केल्ली केल्यात पूण करता म्हणून आमकां दिला न्हू सांगता करता म्हणून सांगला कितली वर्सां जाली अशेंच तुमी बसता खूब वर्सां जाली कितें जाली आमी आतां आमदार बदलले तरी पूण कांयच बदल जावना हांगा ना कांयच जायना तुमकां कितें दिसता की हांगासर सरकारान कितें बदल जावपाक जाय आनी तुमची तेन्ना मागणी पुरी जातली कशी तुमकां दिसता
आतां जावपाक जाय कसो दिसता कितें चेंज? जावंक जाय न्हू म्हणजे आदल्या हितून करूंक ना म्हणल्यार देव हाडून पळोवंक जाय न्हू. हय पळोवपाक जाय न्हू कितें करता तें. पण कितें तें तुका दिसता हांगा बदल जाला कसो? ना कांय जावंक ना. व्हडलोसो काय ना पण आता खुबशे आता हांगासर खूब उमेदवार आता मतांक रावल्या, पण तेंच्यांनी खूब कितें सांगलां आसलें, तुका प्रॉमिसीस दिले आसले अमकें करतले हें करतले, पण तुमकां दिसता ते पुराय जातले कशें? ना जावचें ना न्ही आतां इतलीं वर्सांनी बरें कांयच जायना. आता ही सगळीं म्हणटात की तुमचो हांगा मेन प्रॉब्लम आहा तुमकां हांगा सावळी ना. आवडीना आमी हांगा बसतात थंय बजार भायर बजारचो काय सवता भायर अशें कित्याक कोणाचें ना गेस्टां न्हू. बरें मेन तुमकां म्हणटा तुमी प्रॉब्लम शेडाचो हांगासर, आनी आतांचो जो आमदार आसा तेणे खबर घेता? ना केन्नाच घेवना कोणें मतां मागोंक येतात पण खबर घेयना. गव्हर्मेंट चेंज जावंक जाय काय हीच आसा? चेंज जावंक जायो. जावंक जाय. म्हणजे एकंदरीत तुमी खुश ना आतांच्या आमदाराचेर किंवा आतांच्या सरकाराचेर? की लोक बसतात भायर येतात भितर वतात आनी कितें करतात नाचतात कोण गजालूच करिना. कांयच ना. सोंपेकार मागीर कितें करता भायर बसता भितर बसा म्हणटा मागीर बसतात. ना तांकां कळत ना हें बांदता म्हणून सांगत पयलें न्हू आतां कितें. तिचे मत जाणून घेवपाक सद्या आमी आसात मोरजे नुस्त्याच्या मार्केटान, आनी हांगासर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हांगासर नुस्त्याचें मार्केट आसा, बांदिल्लें आसा, पण हांगासर जी नुस्तेकारां बसता तांचो मेन प्रॉब्लम आसा की तांकां हांगासर बसपाक मेळना, कित्याक तांकां हांगा डायरेक्ट ती म्हणटात हांगासर आमकां सूर्य लागता, उजवाड लागता हांगासर दोळ्याचेर बसता, ताका लागून तांकां खूब त्रास जाता. ताका लागून जी सगळीं नुस्तेकारां आसात, जी बायलो आसात, ती सगळीं भायर बसतात. भायर बसले की तांकां परत प्रॉब्लम जाता, भायर बसले की तांकां उठयतात. सो तेंच्यांनी इतली मागणी करून सरकारा कडेन की आमकां हांगासर बसपाक प्रॉपर शेड दिया, तरी सुद्दां तांचो हो प्रश्न सुटावो जावंक ना. तुमी हांगासर पळोवंक शकतात कितलींशीं नुस्तेकारां बायलो आसात जी हांगासर हो जागो सोडून ती भायर बसला, आनी हे जे बाजार आसा हांगासर जो बाजार बांदिल्लो आसा तो रिकामीत आसा. सो हांगासरलो ह्या मार्केटाचो मेन प्रॉब्लम म्हणटा ती हांगासर मार्केट आसून सुद्दां बसपाक ती हांगासर बसूं शकना, कित्याक तांकां शेड ना. हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांव सुद्दां हांगा उबें आसा पण सारकें वत लागता. सो हो मेजर प्रॉब्लम हांगासरलो, आनी तांच्यांनी इतले रिक्वेस्ट करून सुद्दां खंयच्याच गव्हर्मेंटान हांगासर खंयच्याच आमदारान ताजी दखल आजून पर्यंत घेवंक ना. घडये आतां इलेक्शनच्या टायमाचेर परत हांगासर काय आमदार येतले, काय हांगासर जे उमेदवार रावल्यात मतांक ते येतले आनी तांकां परत आश्वासनां दितली. फक्त शेडीच्या नांवाचेर फक्त तांकां मेळटात ती हांगा फक्त आश्वासनां. म्हाका सांगा की तुमकां कितें दिसता ह्या वाठारान व्हडलो मेन प्रॉब्लम मेन समस्या हांगा कितें आसा? मेन समस्या म्हणजे हॉस्पिटल आमचे असं दोतोर ना. दोतोर आसता ना न्हू, दोतोर आसता, हेल्थ सेंटर आसा आनी ते प्रायवेट एक डॉक्टर आहा ते जाय तेन्ना मेळना आमकां. आनी कोण शीक पडलो कितें जालें जाल्यार आमकां शिवोले पेडणे म्हापसा अशें लांब वचपाचें, तशें हॉस्पिटल नाच, हॉस्पिटलाची सोयच ना. आनी मेन म्हणजे आमकां नळाचे प्रॉब्लेम, उदकच मेळना. अशें खूब लोकांचे हाल जाता उदकाक, रात रात जागचें पडटा. अशें आमची सोयी अशें कितेंच ना. आमकां खूब बदलच जाय दोतोराचे, ते डॉक्टराचे म्हणजे जाणटी बिणटी आसा पळय तांकां सांगला, आत्तां सांगला तांकां म्हापसा पणजे अशें लांब लांब वचचें पडटा. रात्री अपरात्री रात आसता, केन्ना शीक पडटा जाल्यार तो मरे पर्यंत वाट पळोवची पडटा. म्हणजे एकंदरीत तुम्ही आताच्या आमदाराचेर खुश ना? ना. मेन म्हणजे उदकाचें आमकां बायलां म्हणटकूच आमी उदक ना, डेली आमकां उदक नासता, लायट उदक सदांच तेंचे प्रॉब्लेम आसता. खबरूच ना कोणाकूच प्रॉब्लेम आसा खबर सगळें, पूण जो तो आपले आपलेच पळयता न्हू, दुसऱ्याचें कोण अशें हें करूंक वचना. पयलींचो सारको काम करिनाशिल्लो आनी आतांचो तेच तुमकां दिसता की कांयच करूंक ना कशें? ना सगळेच जाण तशेंच न्हू, जो आपूण निवडून येयसर कोणूय कोणाकूय हें करता, मागीर कोण कोणाची जापूच घेयना. हय, पण तुमकां दिसता की आतां परत एक फावटी बदल जावपाक जाय कसो? बदल जालो सुद्दां न्हू जाल्यार जो तो आपल्या आपल्या पुरतेच करतलो, दुसऱ्याचे पळोवचो ना. ते जाण आमच्या दारार येतात पूण खूब कितें कितें सांगता, पूण मागीर तेचे गेल्या उपरांत वळखच ना. पयलीं तितकी नाशिल्ली, आतां बरी आसा. उदकाचे प्रॉब्लेम चड आसा हांगासर आनी लायटीचे मातशे चड प्रॉब्लेम आसा. हय, जी वेगवेगळ्यो स्किमी आसा बायलां खातीर ते तुमच्या पर्यंत पावता हांगा? हय सगळेच पावयता अशें ना, थोडे थोडे कोण अशे आसा तेच पावयता.
पण हांगासरल्या आमदाराचे तुमी खरेंच खूश आसा की तुमकां दिसता की हांगा खंय तरी बदल जावचो कसो? हय जावकूच जाय, जावंक जाय. आई मतदां घालता तूं? घालता. आणि हांगासर तुमकां दिसता की हांगासरल्या भुरग्यांक बी सगळ्यांक काम बीम सगळ्यांक आसा? सगळ्या कोणाक आसा कोणाक ना आसा आणि उदकाचे प्रॉब्लेम हांगा तुमकां आसा की उदक मेळटा सारकें? ना आतां कालच्यान ना आतां कांय एक ना काल ना परवाचे ना मागीर आमी बाय सारकें हाडटू. मत मारपाक वतली तेन्ना तेकाच मारतली ही फावटी. काय बदल जाय, हे कोण नवीन येवंक जाय. बघूया कसं काय जाता आता. सध्या आमी आसा मांद्रे मतदारसंघान मर्डीवाडा मोर्जे हांगासर आणि खुबश्या बायलां कडेन आमी सध्या आमची भासाभास चालूच आसा. सगळे जाणां सांगतात की कांय जाणां सरकाराचेर खूश आसा, हांगासरल्या आमदाराचेर खूश आसा, तर कांय जाणां खूश ना. अशे वेगवेगळे हांगा बदल चल्ल्या, हांगासर सगळ्यांची मतां हांगासर बदलत चल्ल्या. हांगासर आनी खुबशीं लोकां आसात जी हांगा पोरसान कामां करतात. सो तांचे कडेन आमी वतली, त्या बायलां कडेन वतली आनी जाणून घेतलें तिचें मत. बरें, म्हाका सांगा, ह्या 20 वर्सांत तुमकां कितें दिसता की ह्या तुमच्या वेवसायान तुमकां कितें सरकारा कडल्यान कितें मदत मेळ्ळा किंवा कितें बदल जाला आज पर्यंत? ना, आमकां कितें मदत ना. आमचें आमीच करता आनी करता फुडें सरता. आमचीच मेहनत ही सगळी आनी आमीच करता. आमकां कितें ना मेळना. पण गव्हर्मेंटाचे आमी म्हणटात खुबश्यो स्किमी आसात जी शेतां लायता तांकां. सो तुमकां ही स्किमी पावना की तुमी केन्ना वचूंक ना मागपाक ह्यो स्किमी? आमकां मागपाक गेली समज जाल्यार त्यो आमकां कोण फुडाकार घेवन दिनातय बी आमकां हांगासर. म्हणून आमी वचत ना त्या खातीर. आमी आपले अशें धाडटा आनी करता करता. बरें, म्हाका सांगा की तुमच्या वाठारांत आतां तुमच्या मर्डी वाड्याचेर तुमकां कितें दिसता की आतांच्या आमदारान कितें बदल हाडला ह्या 5 वर्सांक? म्हाका कितें दिसना बदल हाडलो असो. आहा तशेंच आसा. आमीच काम धंदो करून आमीच वयर सरले हांगासर आनी आमीच सुदारणा केल्या. आमीच करता सगळे ते. आमीच अशे पयशे लाई करपाचे आनी आमचे आमीच करपाचे सगळे. आमकां कोण असो हेल्प असो करिना. आमीच करून ही भाजी बी अशी दुकानार ठेवून बी विकता अशी. बरें, आणि तुमकां कितें दिसता की ह्या एरियेन तुमचें कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लें जे अजून जावंक ना? जावंक जाय म्हणजे अशी भुरग्यांची सुदारणा जावकूच जाय न्हू. फुडें सरूंक जाय, भुरगे काम जॉबाक लागूंक जाय आनी कितें तरी करूंक जाय न्हू भुरग्यांनी फुडें सर. आतां शिकून भुरगीं सगळीं घरांतूच आहा, कोण कितें करीत ना न्हू. ते सगळे आमचे आमी भायले कोणा हे करिना. नुकसान पासून जाली जाल्यार आमचे हे करिना. आमचे ते सगळे जाग्यार वयता आनी आमकां नुकसान जाता. बरे पासून हे जाले कोण आमकां दिना. आनी भायले कितें ना आनी भायली स्कीम सुद्दां येयली जाल्यार आमकां भायल्या भायर मदींच आमकां हांगा कांयच कळना. आमकां नुकसान पासून जालें जाल्यार मदल्या मदीं कितें कशें काय ते कोणच सांगना. ते कितें आतां सगळे येता तेच सांगता. हांव उदरगत करता, तो उदरगत करता. मागीर कितें ना, मतां घातली की कितेंच ना. मागीर कोणच आता इलेक्शना म्हणटा हे करता जॉब दिता म्हणून सांगता आणि मागीर येतूकच मागीर काय ना. जॉब दिता म्हणून सांगता. आता इलेक्शनाक येतूकच कितें जाय आनी मागीर येतूकच मागीर कितें ना, जागूच नासता मागीर ती. केल्या तेणी आपल्या सोयऱ्यादाऱ्यांची केल्या तेणी आपलीच सगळीं वयर काडला. गरीब धाकट्याक कितें पळोवंक ना तेणी. तेच्या हातीन एक गोंयची सगळी सत्ता आसली. तेणी जाय ती 10,000 कामां करूं येता आसली, पूण कितेंच करूंक ना तेणी. बरें, म्हाका सांगा की तुमकां कितें दिसता की आतां सरकार बदलचो कसो? तुमकां नवीन एक उमेदवार जाय, नवीन आमदार जाय, की तुमकां दिसता की आसा ताणेंच कितें तरी सुदारणा करची कशी? बदलपाक जाय, आसा तेणी सुदारणे, पूण आसा तशें तोच प्रॉब्लेम उरता परत आनी कितें जायना. जाता म्हणटा, करता म्हणटा, कोण करूंकूच पावना हांगासर. कांयच करूंक पावना. करता म्हणटा पूण आपापली पोटां भरता सगळीं जाण. प्रत्येकाक गरीब धाकट्याक कोण वळखना हांगासर. आपापल्या हेची केल्या, आपल्या सेवेची. आमची कितें करूंक ना. आयज म्हाजे चेडूं 8 वर्सां जाले एप्लाय करता. M.Com जाल्लें आहा, पूण ते येता म्हाज्या बरोबर मिरसांगे काडूंक. आमचे प्रॉब्लेम म्हणजे कोणाक कितें हेल्प करपाची, सारे म्हणटात तशें आनी कितें बारीक बारीक पाणयाचे बीन तशें सगळ्याकच सुवातीन ही लोकांची सुवात. लोकांच्या सुवातीन आमी करता हे तेंच्यांनी दिले म्हणून. म्हणजे गव्हर्मेंटाची कांयच तुमकां हेल्प ना? ना.
हांगासर आमी आतां 20 वर्सां हे करता पोरसो बी लायता पूण हेल्प कोणाचीच ना. कितें हेल्प जाय आसा कशी तुमकां दिसता? आमकां हेल्प म्हणजे अशें मशिनाची बी कांयची बी जाय आसली न्हू. आता सगळ्या बायलांकडे उलयतना हेच जाणवलें की आताचे जे आमदार आहात ताचेर कोण खुश ना. तुमचें कितें मत आसा? ना आमचें सुद्दां मत ना, खुश ना. ना. किंवा सरकारान कितें नवीन बदल येवंक जाय कसो दिसता? हय हय हय. कित्याक लागून म्हणटा अशें? कित्याक लागून तर आतांचे तर आदी हे केला न्हू आमदारांनी, कितें सुदारणूक करूंक ना. आतां तरी करूंक जाय न्हू. पण ह्या फुडें कोण येतलो तो सुद्दां तसोच हे करतलो. येदी व्हडली आमची मोर्जी आसा. मोर्चेत आमचे डॉक्टर ना. रातचो जर सीक पडलेले एकूय डॉक्टर ना. मोर्चेत आमचे डॉक्टर जावो. ह्यो सीएम हा मिनिस्टर हा काय फायद्याचो? रातचो खंय वयतले आमकां डॉक्टर ना. शिवोले वयचा पडटा हेल्थान नाल्यार म्हापसा वयचा पडटा. पण हाची मागणी केल्ली तुमी? हा खूपदा आमी सांगला. येदी व्हडली मोरज आमच्या मोर्चेत सारा ना. हे शेत करतले आमकां पेडण्यासून म्हापशासून सारा हाडचा पडटा. जाल्यार एकलोय हाडना. आमकां एक टायम आमकां बी आनी सारा एरिया दिता. हो टुरिझम बेल्ट न्ही, सो त्या बेल्टाचो म्हणजे हांगासर आतां खुबशे ट्युरिस्ट येता. हांगासर मेन खुबशे हॉटेलां आसा. पण ह्या सगळ्याचो टुरिझम बेल्ट आशिल्लो तुमकां कितें फायदो जाता? आमकां कांय ना. कोणाक जावचो हा तो जाता. कोण ह्या जागेकारांक हा तांकां जाता. आमकां काय आमी आपली कश्ट करून करून खातू. पण आतांचे जे आमदार आसा तांचे कडेन तुमी तुमच्यो मागण्यो दवरिल्ल्यो? हा आमी ना. आमच्याकडे पावाच ना जाल्यार आमदार तो मत्ता खातीर येता. ते आदी येना ना हा. आता माझ्या चेडवाचं 4 वर्सां लाडली लक्ष्मी केल्या येवंक ना अजून पर्यंत. खुबश्यो स्किमी आसा म्हणटा पण तुमच्या पर्यंत पावत ना. आमच्या पर्यंत येना. आता तो मत्तांक येतलो. मत्ता घाला म्हणून सांगा. त्या पयलीं आमकां काय विचारांक येना ना हा तो. तुम्ही आसात व्हायरसाची का मेल्यात ती बघूंक येना ना आसा. म्हाका सांगा की आतांचो तुमकां दिसता की हांगा बदल जावपाक जाय कसो? हय आमकां जावपाक जाय. नवीन आमदार येतात आनी कितें तुमच्या खातीर करचें कशें? आमकां करते म्हणून सांगला तेणी. खूप काय काय करते म्हणून सांगला. बायलांक काम दिते म्हणून सांगला. भुरग्यांक कामाक लायते म्हणून सांगला. गव्हर्नमेंट ना जाल्यार तरी प्रायव्हेट दिते म्हणून सांगले आमकां. सांगला ऑलरेडी आश्वासन. पण तुमकां दिसता की आश्वासनां सगळी पुरी जातली कशी? किंवा सगळे आश्वासनां वेंचणुकेच्या आदी येतात पण एक फावटी वेंचणुको जाल्यो निवडून येतकच कोण दिना? ना निवडून हाडटलो आमी जी दारोलकाराक आनी आमी सांगतलो आमचं आश्वासन पुरा कर म्हणून. तिचे मत जाणून घेवपाचो प्रवास आमचो आज आशिल्लो तो मांद्रे मतदारसंघात. हांगासरल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलां कडेन जेन्ना आमी भासाभास केली तेन्ना आमकां खुबशे प्रश्न तांचे मुखार आयले. तातूंतले हांगासरले मुख्य प्रश्न म्हणल्यार हांगासर बायलांक खंय उदक सारकें मेळना, तातूंत हांगासर हॉस्पिटलूय ना. अश्यो खुबश्यो बारीक समस्या आमच्या मुखार आयल्यो आनी ह्योच आमी सरकारा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात. फुडल्या भागान आमी अशेंच वेगळ्या वाठारांत वचुया, तांच्या बायलां कडेन आमी तांचें मन उक्तें करून घेवया, तांचे कडेन वेगवेगळे प्रश्न विचारून तिचें मत जाणून घेवया. तोपर्यंत पळयत रावात तिचें मत फक्त गोमंतक टीव्हीचेर.